3-4 दीस जाले आम्ही पळयलां तें अशें की जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी आमी एक जी डेडिकेटेड लायन हाडटात कुंकळच्यान एक 40-45 कोटीचो टेंडर, हे कॉन्ट्रॅक्टरान आपली केबल ले करतना 6 मॅन होल फोडल्या तातूंतल्यान सिवेज लीक जाता. हे रिपेअर करपाक काल सिवरेज डिपार्टमेंटान फॉर्च्यून म्हणटा आमचो एक माणूस कॉन्ट्रॅक्टराक वापरून एक मॅन होल सारको केलो. आता तांचो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की आमीच ते रिपेअर करतात, पण म्हाका ते दिसता ते रिपेअर जातले म्हणून. सो आता हांव चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर बाब स्टिफना कडेन हांवें रिक्वेस्ट केल्लो आहा की हे रॉ सिवेज फ्लो जावप म्हणटा ते एक धोकादायक आनी इट कॅन बी अ हेल्थ हेझर्ड फॉर सिटीजन्स. हाजे खातीर ताणें त्याच बाणावलेचो गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टराकूच हे काम दिवचें आनी हे 6 मॅन होल जे फोडल्या ते रिपेअर बेगिनतल्या बेगीन करचे. ताणें म्हाका प्रॉमिस केला की ते तसो ही वील ओब्लायज मी. सो आमी वी आर मॉनिटरींग द सिच्युएशन. दीस थिंग्स आर हॅपनिंग मेनली बिकॉज जमनीचे पोना म्हळ्यार अंडरग्राउंड सिवरेज, अंडरग्राउंड केबल, फायबर ऑप्टीक केबल, हे जे युटिलिटी सर्विसीस जमनीचे पोना ज्यो घालतात हाजे खातीर आमचे कडेन प्लॅन ना. आज टाउन प्लॅनिंग जेन्ना करतात म्हळ्यार FAR जे जमनीचे वयर आमी वर्टिकल डेव्हलपमेंट अलाव करतात तितलोच जमनीचे पोनाय जो डेव्हलपमेंट जाता हो मॅप जावपाची गरज आहा. हे येता ते असेंब्लीच्या सेशनार हांव हो इश्यू रेज करतलो.